रशिया युक्रेन गैर सेगीत 6व्या दिसा चालूच आसा। सोमारा युक्रेन आणि रशिया हांच्यातले उलोवप जाल्या उपरांत रशियेन युक्रेनाच्या वसणूक स्थळांचेर वार सुरूच दवरले। रशियेन खार्की शाराचेर तुफान गोळीबाराचो फार केलो। युक्रेनान लेगीत ह्या गोळीबाराक जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले। युक्रेनाच्या म्हणण्या प्रमाण आक्रमण मजगती 14 भुरग्यांसयत 350 परस चड नागरिकांक मरण आयले, जाल्यार 1.5 दशलक्षा परस चड लोक देश सोडून गेल्यात। मजगती युक्रेनाचे अध्यक्ष विलोडिमीर झेलेन्स्की हांणी रशियन विमानां आणि जहाजांचेर जागतीक बंदी घालपाची मागणी केली, जाल्यार फिफान लेगीत रशियेक विश्वचषक सर्तीत वांटेकार जावपाक बंदी घातल्या। जाल्यार युक्रेनात शिरकल्ल्या भारतीयांक लेगीत आतां मायभूंयत परत हाडपाच्या यत्नात बरोच वेग आयला। जाल्यार युक्रेनांतल्या भारतीयांक बेगोबेग युक्रेनाची राजधानी कीव सोडची अशी सुचोवणी भारतीय एम्बेसीन केला।